जेजू सर्गींतावन देवून आयलोलो उंडो ताका भक्तीन स्वीकार करया। क्रिस्तातेय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, भाऊ स्टीवन ताच्या जिणे विशीं अशें साक्ष दिता। ताणें जेजूक पयले फावटी ताच्या काळजांत सेवताना ताणें अशें बसावणी केली, जेजू आज तावन हांव सदांय मिसाक येतलो आनी एवकारिस्तांतल्या तुका हांव भक्तीन स्वीकार करतलो। पूण 20 वर्सां जाता आसतना ताका ताच्या बसावण्याची विसर पडली आनी तो एक नास्तीक जालो। मिसाक वेचें सोडलें, जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवच्याक पाटीं केलें। अशें दीस वेता आसतना तो समस्यांनी रेवडालो आनी आखरेक ताणें जीवघात करूंक चिंतलें। अशें जीवघाताची बोगनां घेवन तो वाटेर चलता आसतना ताका एक ताळो आयकलो, स्टीवना, एवकारिस्तांतलो जेजू तुका राखून आसा, ये आनी म्हाका मेळ। स्टीवना, एवकारिस्तांतलो जेजू तुका राखून आसा, ये आनी ताका मेळ। ओ ताळो इतलो बळादीक जालो गे, ताका कितें करचें म्हूण कळोंक ना। तो सट्ट उठलो आनी इगर्जेक गेलो आनी थंयसर एवकारिस्तांतल्या जेजू मुखार गळगळ्यान रडलो। अशें गळगळ्यान रडता आसतना एक विचित्र सकत ताचेर आवृत जाली आनी एक ताळो परत्यान ताका आयकलो, स्टीवना, म्हाका तूं जाय, तुका हांव नाका गे। उलयता एवकारिस्तांतलो जेजू, स्टीवना, तूं म्हाका जाय, हांव तुका नाका गे। उलयता एवकारिस्तांतलो जेजू। ही उतरां आयकून ताका जगलांनी मारल्या बरी जालें। ताच्या आत्म्यांत ही उतरां अशीं रोमलीं गी, ताणें ताचें नास्तीकपण सांडलें आनी उपरांत तो एक खरो क्रिस्तांव जावन ताचें जिवीत जिवंक प्रयत्न केलें। आज तो सदांच मिसाक वेता आनी एवकारिस्तांतल्या जेजूक कळनासतना सेवता आनी म्हणटा, म्हजें जिवीत आज बदल्लां, हांव संतोशान आसा। मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, एवकारिस्तांतलो जेजू सर्गींतावन देवून आयलोलो उंडो असली महिमा सबार जणांच्या जिवितांत केल्लें आमी आयकलां आनी आयचो म्हजो नियाळ जेजू जिविताचो उंडो, सर्गींतावन आयलोलो उंडो म्हळ्याचेर केंद्रीकृत जातलो। पवित्र पुस्तकांत उंड्या विशयंत आमी जायतें आयकता। उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 3 आमी आयकता आदाम आनी एवेचें पाताक। आदाम आनी एवेन पाताक केलें आनी देवान तांकां भुमी वांयकुटांतावन भायर घालें आनी अशें भुमी वांयकुटांत भायर घालता आसतना सर्वेस्पो देवान आदामाक म्हळें, सगळ्या तुज्या जिवितांत कश्ट वावटीन भुंय वाचून तुजें पोट तूं भरतलोय, उंड्या खातीर वावर करतलोय, पोटाची भूक थांबोवच्या खातीर हें तूं करतलोय। उंड्याचो पयलो उल्लेख आमी थंयसर पळयता। त्या आदामान उंड्या खातीर वावर करूंक पडलें। हो उंडो जावन आसा आमचो दीस परतोग्रास थांबोवचो एक संकेत। उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 18 आमी वाचल्यार अब्राहमाक बेटच्याक 3 मनीस येतात आनी तो तांकां सत्कार करता आनी 3 शेर पीठ मोळोन बाकऱ्यो करता आनी हांगासर उंडो जावन आसा एकवटपणाचो गुर्त, सांगातपणाचो गुर्त, हॉस्पिटॅलिटी म्हणून आमी सांगता। जुदेवांच्या दस्तुरा प्रमाणे उंडो मोडचें म्हळ्यार देवाक अर्गां दिवचो संकेत। तशेंच उंड्याचो अर्थ पवित्र पुस्तकांत देवा सवें केल्ल्या खराराचो उडास हाडून येता। पोरन्या सोल्यान आल्तारीर बेटोवचो उंडो
देवान इस्रायल घरान सवें केल्ल्या खरारोसो उडास हाडून येता. नव्या तेस्तामेंतान लुकाचो वांजेल अध्याय 20 आनी 2 वाक्य 20 जेजू उंडो मोडटा आनी काल्स दिवन तो सांगता, हो नवो करार तुमचे पासून केल्लो आनी ह्या मारिफात उंडो जावंक पावता कराराचो संकेत. पोरण्या सोल्ल्यान इस्रायल पडजे सवें केल्लो करार आनी नव्या सोल्ल्यान जेजून आपल्या लोकां सवें केल्लो करार. देखून वो उंडो म्हणसो पवित्र, ताका गूंड अर्थ आसा. ताचें बळादीक पळोवन स्वादीक आनी ताचें स्वादीक पळोवन विचित्र, ताचें विचित्र पळोवन आमच्या जिवितांत समजूंक जायना तसलें. देखून जेजू ताच्या जिवितांत ह्या उंड्याक वर्तें स्थान घेता आनी आपणाचोच ताका करता आनी ह्या उंड्या निमती आमचें जिवीत सत्कार करूंक सासणाच्या जिविताक पावूंक तो उलो दिता. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजू जिविताच्या उंड्याक आमी भक्तीपणी स्विकार करीजे. कित्याक जेजू म्हणटा, हांव तुमकां वो उंडो दितां, सर्गींत हांव देंवन आयलोलो उंडो, तुमी स्विकार करीजे म्हूण तो सांगता. कित्याक आमी हो सासणीक जिविताचो उंडो आमी स्विकार करीजे? ती एक विधेयपणाची करणी. इट्स अ ॲक्ट ऑफ ओबिडियन्स. जेजून आमकां सांगलां, घेयात आनी खायात, घेयात आनी पियेयात, आनी वो नवो सल्लो हांवें तुमचे सवें करचो, हें तुमी करूंकच आसा. देखून ही एक विधेयपणाची करणी. जेजू जिविताच्या उंड्याक आमी सेवता म्हळ्यार जेजूक आमी विधेय जाता, ताच्या उतराक आमी विधेय जाता, ताच्या जिवितांतय आमी विधेय जाता. ही एक उडासपणाची करणी, ॲक्ट ऑफ रिमेंबरन्स. कित्याक ही एक उडासपणाची करणी? फाटल्या 2020 वर्सां जेजूच्या ह्या उडासपणाची करणी आमी संभ्रम म्हणून सासांव. सुरविल्ल्या पवित्र सभेन असो संभ्रम केलो, आतांय हाचें आचरण आमी करनच आसांव. देखून हर एक पटी आचरण करता आसतना, ही उडासपणाची करणी करता आसतना जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो म्हणलें सत आमी पासारता. देखून हो उंडास हर एका दिसा आमच्या जिवितांत घेवंक आसा. केन्ना आमी जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवता, आमी हें करता. जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं आमकां साल्वासांव आसा म्हूण आमी दाखयता. केन्ना आमी जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता, आमी म्हणटा आमकां साल्वासांव दुसऱ्या खंयच्याय संगतीन ना, आमच्या घरांत ना, आमच्या वावरांत ना, आमच्या जिविताच्या वस्तूंनी ना, मोबायलांत ना वा दुसऱ्या संगतींनी ना. आमकां साल्वासांव आसचें एका संगतीन, तें जावन आसा जेजूची कूड रगत. जेजूची कूड रगत मात्र आमकां साल्वासांव दिवंक शकता. देखून जेजू जिविताच्या उंड्याक आमी सेवता आसतना ही साल्वासावाची करणी आमी पासारता. जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवतना देवा सवें आनी हेरां सवें सांगातपणाची करणी आमी करता. इंग्लिशांत ताका म्हणटा फेलोशीप, सांगातपण, एकवटपण. आमी ह्यो जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवतना देवा सवें आमचो एकवट बांदता, मात्र न्ही त्या लोकां सवें बिलिवर्स आमी म्हणटा तांचे सवें आमचो एकवट बांदता. देवा सवें आनी हेरां सवें आमचो एकवट बांदचो एकच एक संकेत जावन आसा जेजू जिविताचो उंडो. देखून दुसऱ्या खंयच्याय संगतींनी एकवट बांदूंक हाडूंक ना. तो एकवट बांदल्यार तात्कालीक, पूण केन्ना आमी जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवता तेन्ना आमी सासणीक रितीन आमी एकवट देवा सवें आनी हेरां सवें बांदता. जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवचें म्हळ्यार देवाक अर्गां दिवचें आनी देवा स्तुती करचें. आमी देवाक अर्गां दिता, स्तुती करता. कित्याक? आमकां जेजूक दिल्ल्या खातीर, जेजूक ह्या संवसाराक दिल्ल्या खातीर, जेजूक आमच्या साल्वासावा खातीर दिल्ल्या खातीर, जेजूक आमच्या जिवितांत एक वर्तें देख जावन दिल्ल्या खातीर आमी बापाक अर्गां दिवची करणी, देवाक अर्गां दिवची करणी ह्या जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवच्या मुखांत आमी करता. आनी तितलेंच न्ही,
ताच्या मोरणाक आमी साक जावची करणी करता, ताचें डेथ म्हणटा आमी रिमेंबर करता. कित्याक हो जिविताचो उंडो नातलो जाल्यार जेजूचें मरण ताका अर्थ नातलो, ताका साक्स नातली. हर एक पटी हो जिविताचो उंडो आमी सेवता आसतना जेजूचें मरण आमच्या जिवितांत आमी केंद्रीकृत करता आनी म्हणटा जेजू आमचे खातीर मेलो आनी ताणें आमकां हो जिविताचो उंडो दिलो. ताणें आपणाक मोडलें आनी आमकां ताणें जिविताचो उंडो दिलो. आनी आखरेक जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवचें म्हळ्यार ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयाराय करची, ताचे दुसरें येणें पासारचें, सेकेंड कमिंग ऑफ जिजस म्हणून आमी सांगता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी भावार्थचो गूट पासारता आसतना आमी म्हणटा जेजू मेलो, जेजू जिवान जालो, जेजू नव्यान येतलो, दुसरे पटी येतलो. आनी हर एक पटी हें आमी म्हणटा आसतना आमी जिविताच्या उंड्याक सेवता आसतना हें सत आमी खात्री करता आनी म्हणटा तो परत्यान येतलो, परत्यान येतलो, परत्यान येतलो म्हणलें सत आमच्या जिवितांत कसता. देखून जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवचें म्हळ्यार केवल एक ड्रामा न्ही, केवल एक नाटक न्ही, केवल येवचें आनी बसचें न्ही. जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवची ती करणी विदेपणाची, उडासपणाची, साल्वासावाची, सांगतपणाची, अर्गां स्तुतीची, मोरणां साक्ष दिवची, दुसरें येणें पासारचें. इतले संगत्यो ह्या जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवच्यांत आसा. पूण मस्तपटी कितें जाता, आमकां जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवचें म्हळ्यार शुल्लक. आमकां तांचो अर्थ दिसना. तो एक बाकरे कुडको चाप्पे तांचो अर्थ ना. तें सेवंक आमी इगर्जेक गेजेगी भायर 2 रुपयांक वा 50 पैसेक तो उंडो मेळटा. आमी हांगासर येवन सेवचें. थोड्यांच्या मतींत साबार सवालां आसूंक पुरो. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भावार्थान बरोवन आमी इगर्जेक येता आसतना आनी जेजू संगी आमी थंयसर समकत आसतना तो बाकरे कुडको जायना, भावार्थाचो संकेत जाता. तो ड्रामा जायना, आमच्या जिविताची साल जाता. तो आमच्या जिविताचो एक वांटो जायना, आमचें जिवीतच जाता, आमचो उस्वास जाता, आमचो विश्वास जाता, आमचें सगळेंच कूड मोत आत्म सगळें आमचें तातूंत भरता. देखून हर एक पटी आमी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना हे म्हजें पयलें मीस, हे म्हजें आंकडेचें मीस, हे म्हजें एकच मीस म्हणलें भेटोवन त्या प्रमाणे येजय. देखून संतोशान ह्या जेजू जिविताच्या उंड्याक आमी सेवंक येजय. आतां लॉकडावना निमती आमची इल्ली आळसाय सडल्या. आतां फाटल्या 2-3 हप्त्यांनी आमी मिसाचीं बलिदानां सुरू केलीं. पूण लोक चिंतून येता, पळोवन येता आनी की टीव्हीर मिसां आसात म्हणून चिंतून येता. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, अशें केल्ल्यान कोणायक पाड जायना, तुमकांच पाड जाता, तुमीच गुन्यांवकार जातात, तुमकांच लॉस, आमकां कांय न्ही. आमी हांगासर हेज्या हर एक दीस मिसाचें बलिदान भेटयता आनी जेजूक आमी समर्पण दिता. तुमी मिसाच्या बलिदानाक येनातल्यार तांचो लुकसाण तुमकां मात्र, आमकां न्ही. आमी हर एक दीस हांगासर भेटयता. तुमी तांतूंत सहभागी जाता आसतना तुमी तुमचो विश्वास आनी उस्वास जेजूक दाखयतात. हें लॉकडावन जावं पुरो हें कर्फ्यू सकट आमकां जेजूतावन पयस केल्ल्या बरी भोगता. पूण आमी तें समजून काण घेवंक आसा. आमी समजून काण घेता आसतना आमचें जिवीत देवाच्या मोगांत भरतलें. देखून ह्या विशयांत आमी सिरियसली चिंतया. आज हर एकलो हें मिसाचें बलिदान पळोवचो आनी भेटोवचो. ह्या विशयांत गूण रितीन चिंतून हर एका मिसाक सुखान आसतना वा दिसाचें जावं पुरो वा हप्त्याचें जावं पुरो हर एक मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आनी जेजू जिविताचो उंडो सेवंक प्रयत्न करचें. देखून जेजू जिविताच्या उंड्याक स्विकार करतना थोडे इशारे तुमचे मुखार हांव दवरतां. जेजू जिविताच्या उंड्याक भक्तीन सेवा जाय तर घरांत रावनूच आमी तयाराय करी जाय. घरा इगर्जेक येवन तयाराय करी आमचो रान येया म्हळ्यार जायना. घरा तुमी बसा, तयाराय करा. त्या दिसाची वाचपां कसली म्हण पयलेंच वाचा आनी मौनपणी सांबाळा.
उलोवन लढाई करून झगडें करून उपरांत इगर्जेक येवन तुमी मिसाच्या बलिदानान जेजूच्या जिविताच्या उंड्याक सेवच्यांत अर्थ ना. देखून घराच बरी तयारी करा, मौन सांबाळा आनी घरा तावन इगर्जेक येता आसतना हांव जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवंक येता म्हणलें मोतीन कनसया. मनसुगायेचे वस्तू नेसा. तुम्ही इंटरव्यूवाक येतना कामाक वता आसतना मनसुगायेचे वस्तू ताका जाय जाले बरी नेसतात. इगर्जेक येतना कसलेंच वस्तू त्या जेजू जिविताचो उंडो तुज्या काळजांत येता आसतना तुमचें काळीज मनसुगायेचें जायजे, ओत्म मनसुगायेचें जायजे, कुडी मनसुगायेची जायजे. देखून हें समजून काणग्या, तुमी बाकरे कुडको वा हांवें बाकरे कुडको सेवचो न्हय, जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवचें. देखून ताचें मोल तुमी दिवंक आसा. आमी जेजूच्या उंड्याक घेवंक तयार जावच्या मिसाच्या बलिदानाक भाग घेवंक येता आसतना इगर्जेक बेगीनच येया आनी लिपोवन बसनाकात. फावो त्या जाग्यार बसा, तुमकां डिस्ट्रॅक्शन जायनातल्या जाग्यार बसा. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी हेने तेने लिपोवन आमी बसता आसतना आमकां मिसार कितें जाता म्हूण कळीत जायना. तो जेजू जिविताचो उंडो तुमी बऱ्या रितीन सेवायचे जाल्यार बऱ्या जाग्यार बसा, डिस्ट्रॅक्शन जायनातल्या जाग्यार बसा आनी मीस बऱ्या रितीन आयकया. जेजू जिविताच्या उंड्या निस्कळपणी सेवेचे तर आमची पातकां वळखून घेवचे. देखून पातकाचे मेळेपण काणग्यो सवयीचीं पातकां कर आनी तशेंच ग्रेव सिन्स म्हणटा आमी कश्टांची सर रितीची पातकां करन तुमी जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवतना ताका आत्मान करतात. देखून बऱ्या रितीन ताका सेवंक प्रयत्न करा. ताका सेवता आसतना मोतीन चिंता हांव जेजूक सेवता, देखून पाताक वळखून पातकाचें मेळेपण नियाळून जेजूक सेवा. थोडो वेळ पण संपर्क माध्यमांत तुमी पयस रावा. दाखल्याक मिसाक येता आसतना मोबायल फोन ऑन करन येवचें न्हय, स्विच ऑफ करन या. पयलें तूं उपास करा माध्यम असो आनी तशेंच 1 घंटेचो उपास करूंक आमकां सांगता. पाद्रा मीस भेटयतना तो जेजूचें प्रतिरूप जाता जाल्ल्यान ताणें उसाचे हर एक शब्द ज्ञान आनी मनान आयकया. ताचे मुखार जेजूच तुमकां उलयता म्हणलें समजून काणगेया. जेजू जिविताच्या उंड्या भक्तीन स्विकार करीजे तर आमचें काळीज देवाच्या उतराक उक्तें करा. देवाची उतराची परगटणी जातना मनान आयकया. जेजू जिविताच्या उंड्या भशेन सारकें समजाजे तर जुवांचो वांजेल अध्याय 6 आसा. हर एका दिसा तें वाचूंक प्रयत्न करा. सैबाबैलें परिवर्तन म्हणजे ट्रान्सबस्टॅन्शिएशन. उंडो आनी वायन आपल्या अस्तित्वांतच जेजूचें कूड आनी रगत जाता म्हणलें सत भवार्थान मानून घेया. हांगासर उंडो आनी वायन न्ही, जेजूची कूड आनी रगत जाता म्हणलें सत मोतीन घेया आनी ताचे विशीं दुबाव करिनाकात. ह्याच्याक कॉन्सेक्रेराचें मागणें म्हणटा आसतना तुमी ज्ञान दिवन आयकया. बापा तुका जावं महिमा आनी अशें तो बेसांव दिता आसतना तें कॉन्सेक्रेराचें मागणें तुमी तातूंत डिस्ट्रॅक्शन जावं नजो, बऱ्या रितीन मनान भवर्तान तें मागणें करा. जेजू जिविताचो उंडो केवळ बाकरेचो कुडको न्ही, सासणाच्या जिविताक आमकां गरजेचो म्हूण समजून भक्तीपणी स्विकार करा. कुमगार सेवल्या उपरांत थोडो वेळ काळजांत आयल्या जेजू कर्गां दिया. जेजू जिविताच्या उंड्या काळजांत घेताना हेरां खातीर मागा. तुमी सेल्फीश जायनाकात, हेरां खातीर मागा. कोण ह्या मिसाच्या बलिदानाक येवनात तांचे खातीर मागा. आनी एवकारिस्तीक आजापां आसात त्या विशीं समजुनी जोडा. देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ही हांवें तुमकां सुत्रां कशें जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवा जाय म्हणून हांवें तुमकां कळीत केलें. तो जेजू जावन आसा सर्गींतावन आयलोलो उंडो, ताका आमी भक्तीन सेवया. आमेन.